नमस्कार. गोयचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार एका असलेले वांगडीची सांगती माननीय हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत प्रताप सिंग राणे आयज हे भारतीय जनता पार्टी सरकाराचे दोगूय जाण खरेच जबाबदार आसा. कारण आमी तुम्ही पयला आसतले मर्डर करता आसतना आयज कोण जितो मारता चाकू मारता आनी चल्लो आनी पोलीस त्यांच्या फाटल्यान लागता आनी पोलीस खंयसून ना खंयसून तरी तांकां धरून हाडटा आनी तांकां एक्यूज करता आनी तेंचेर सिद्ध करून दाखयता तेंच्यांनी मर्डर केला म्हणून. पण आयच्या हेतून ते कोविड-19चे अंडर बीजेपीच्या सरकारान जे आमचे गोयचे सुपुत्र भाव भयणी जाणटे भाव ल्हान ल्हान भुरगे आमचे एक्सपायर जाल्लेले आसा ते बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ ऑक्सिजन सिलिंडर. आणि ऑक्सिजन सिलिंडर नसल्या कारणान आयज आमचे गोयचे सुपुत्र आयज एक्सपायर जाल्यांनी ताका भारतीय जनता पार्टीचे सरकार माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत त्याचे सहकारी असलेले हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत प्रताप सिंग राणे आणि हांकां सपोर्ट करणारे भारतीय जनता पार्टीचे सरकारान बीजेपीचे एमएलए तितलेच जबाबदार आसा. ते लागून त्रास जाल्लो आसा आणि आयसीयून जेन्ना आमकां घालपाचें करता थंयसर विश्वजीत प्रताप सिंग राणे जर फोन केलो तेन्ना आयसीयून आमच्या गोयच्या भावांक भितर घेता नाल्यार खंयच्याच परिस्थितीन घेना अशें म्हूण गजाली आमकां आयकूंक येयलेले आसा. आयसीयू हेज्या विश्वजीत प्रताप सिंग राणेच्या बापायचे न्ही तेजे फॅमिलीचे न्ही हे आमचे गोयचे जनतेचे गोंयचे टॅक्स पेयरांचे पयशे ते थंयसर खंयचे परिस्थितीन जे एमबीबीएस डॉक्टर जे आसा न्हू तेंचे बिनाचे तुम्ही प्रेशर घालूं नाकात. खंयचे परिस्थितीन बीजेपीच्या सरकारान हे आयसीयूची गरज आसा न्हू तांकां तुझे वाळपयच्या लोकांक लागून आणि किंवा आणि खंयच्या लागून जे हॉस्पिटल तयार केलेले ना हे गोयचे जनतेचे एक आसा. आणि एक गोयच्या जनतेक सांगूंक करता जेन्ना आमचे एमबीबीएस डॉक्टर जे शिकलेले आसात आणि कॉलेजीन जे भुरगे आमचे प्रॅक्टीस करून जे शिकतात बरे बरे प्रोफेसर आहात भितर बरे बरे डॉक्टर जे आसा भितर ते 5वीन आसतना डिस्टिंक्शन घेत केलेले आसा. डिस्टिंक्शन 5वी ते 5वी 6वी 7वी 8वी 9वी 10वी 11वी 12वी आणि हायर एज्युकेशन हे डिस्टिंक्शन घेऊन पास जावन गेलेले आसा. आणि आयज गोयचे जनतेक हांव सांगूंक करता विश्वजीत प्रताप सिंग राणे जेन्ना 7वीन जेन्ना शिकतालो साखळे 7वीन एकदा तो फेल जाल्लो परत जेन्ना हायर सेकंडरीन जेन्ना पावलो तो 12वीन झेलपे कॉलेजीन तो फेल जाला. अरे 7वी फेल जाल्लो भुरगो 12वीन फेल जाल्लो भुरगो डॉक्टर जे एमबीबीएस जे डिस्टिंक्शनान पास जालेले आहात तांकां तूं आयज तेजेर तूं आयज तांकां आयज तुमचो पडको दाखोवं नाका. तांकां डॉक्टरांक खबर आसा पेशंटाक कितें करपाक जाय हॉस्पिटल कशें चलोवपाचें जाय. पूण ही गोष्ट खरी गोष्ट आसा हो फेल जाल्लो 7वी भुरगो 12वी फेल जाल्लो भुरगो विश्वजीत प्रताप सिंग राणे आयज गोंयच्या जनतेक ती व्हडली ज्ञानां सांगता. ही तेणी आयज दादागिरीची भाशा ही बंद करपाक जाय. आणि जे 6.5 लाखाचे जे स्कॅम जालेले पळय ऑक्सिजन सिलिंडर फाटल्यान ते बेगीतले बेगीन गोंयच्या जनते समोर हाडपाचे खरे आहा की खोटे आहा ते. आणि तूं अशें सांगू नाका ऑनरेबल कोर्टाचे तुम्ही कमिटी काढा आणि ऑनरेबल कोर्टाची सोपयात म्हणून ना गरज ना. कारण तूं मिनिस्टर आसा तुजी जबाबदारी आहा आनी तूं बेगीतल्या बेगीन रिजायन जावपाचो ह्या पदारसून आणि बीजेपी सरकारान आमचे कडेन हे जमानावून संपपाचे आणि तुम्ही आयज घराक बसपाचे राष्ट्रपती राजवट गोंयांत लावपाची मागता. तुम्ही आयज कंप्लीट फेल जाल्ले आसा. तुम्ही गोयचे जनतेचे भुरग्यांचे भवितव्य जे आमचे कंप्लीट अंधारान दवरलेले आसा. तुमकां जनतेन रामराज्य हाडटले म्हणून तुमकां आयज निवडून दिलेले आयज तुम्ही आयज रामराज्याची एकदम रामाचे नांव पिड्यार केलेले आहात. तुम्ही त्या नांवाक फावना हे बीजेपी सरकारान बेगीतल्या बेगीन पांय उतार करपाचो मागता. थँक्यू सो मच. तेजेर तुम्ही आयज कित्याक लागून उलयना. फाटल्या दिसांनी गांधी सर्कलाक म्हापश्यान आमी पयला गांधी सर्कलाक पयला कितें बंगालाक कितें तरी जाले बीजेपीचे कार्यकर्त्यांक मारले म्हणून हांगा तुम्ही गांधी सर्कलान तुम्ही एकठांय जातात कित्याक लागून तुमचे कार्यकर्त्यांक मारले म्हणून. पूण तुम्ही एकठांय जावंक ना की आमचे गोंयचे भाव एक्सपायर जाले म्हणून थंयसर तुमकां मदत करूंक जाय म्हणून थंय तुम्ही एकठांय जावंक ना. वायट दिसता सांगपाक कित्याक लागून खंयसरूय पॉलिटिक्स आमी करिना. आणि आता मेन गजाल जी आसा गोंयांत केरला गव्हर्नमेंट आर्टिफिशियल टेस्ट करता. केरला गव्हर्नमेंट तर केरला गव्हर्नमेंट आर्टिफिशियल कोविडाची टेस्ट करता आसतना 500 रुपया घेता. आयची खरी परिस्थिती आहा. आणि प्रायव्हेट हॉस्पिटलान कोणाक ऍडमिट केल्या उपरांत 2500 घेता. हांगा आर्टिफिशियल टेस्ट कोविडाची करता आसतना 1500 रुपया घेता. प्रायव्हेट हॉस्पिटलान 8000 हांगा घेता. केरला गव्हर्नमेंटाक कितले घेता 2500 रुपया. आम्ही एज्युकेटेड लोक जे म्हणटा आमी
केरला स्टेट जे आसा न्ही, केरला स्टेटीन एक बीजेपीचो कॅन्डिडेट निवडून येयलो ना. कारण हे आमी हेका जबाबदार आसा. गोंयचे जनतेक हांव रिक्वेस्ट करता, जे कितें गोंयांत चालू आसा, ऑक्सिजन सिलिंडर आसतना हेंच्यांनी खंयसून तरी खाली सिलिंडर हाडून थंय दवरता म्हणून आमकां कोणी तरी सांगला. तेचेर लक्ष घालपाक जाय. पूण खाली ऑक्सिजन सिलिंडर जे तुम्ही हाडून खंयसून दवरतात, कित्याक लागून हाडून दवरतात, आणि अर्धे गॅस सिलिंडर ऑक्सिजन सिलिंडर तुम्ही हाडून दवरतात कळना आमकां. कित्याक तेन्ना ऑक्सिजन सिलिंडर हाडून दवरल्या उपरांत खंयचो भरलेलो आसा आनी खंयचो खाली हो कळना. तेका लागून गव्हर्नमेंटान जी गजाल करपाक जाय, आनी हायकोर्टान तांकां ऑनरेबल हायकोर्ट कोर्टान तांकां सांगलेलें आसा की बेगींतल्या बेगीन बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ ऑक्सिजन सिलिंडर हेजेर तुमी ताबडतोब कारवाय करपाची. म्हणून आमी आयज मागता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष की जे कोण सुपुत्र आमचे गोंयचे पिड्ड्यार जालेले आसात तांकां खंयच्याय परिस्थितीन 10 ते 15 लाख तेंचे फॅमिलीक हे दिवपाक जाय. कारण करविता घरांतलो एक्सपायर जाल्लो आसा. ताका भारतीय जनता पार्टी सरकारान बेगीन गोंयच्या सीएमान तेजी जबाबदारी आसा. तुमकां कशे तुमी मागतात पयशे, तुमचे गाडयेन कशे पयशे मागतात तुमी भोंवपाक, तशेंच बेगींतल्या बेगीन बीजेपीच्या सरकारान तांकां पयशे हाडून दिवपाक जाय. आनी बेगींतल्या बेगीन जबाबदारी तुमची आसा. कितले ऑक्सिजन सिलिंडरा लागून मेल्लेले आसा तेंची सरकारान बेगींतल्या बेगीन लिस्ट काडपाची आनी तेंचे पयशे काडून तांकां दिवपाक जाय. तशेंच आयज दोगूय जाण झगडटात आनी गोंयच्या जनतेक लागून त्रास जाल्लो आसा. आनी आयसीयून जेन्ना आमकां घालपाचें करता थंयसर विश्वजीत प्रताप सिंग राणेक जर फोन केलो तेन्ना आयसीयून आमच्या गोंयच्या भावांक भितर घेता, नाल्यार खंयच्याच परिस्थितीन घेना अशें गजाली आमकां आयकूंक येयलेले आसा. आयसीयू हेज्या विश्वजीत प्रताप सिंग राणेच्या बापायचे न्ही, तेजे फॅमिलीचे न्ही, हे आमचे गोंयचे जनतेचे, गोंयचे टॅक्स पेयरांचे पयशे. ते प्रोफेसर नाटेकर म्हणून आसा आमच्या मेडिकलान, तेका काडला आनी सेक्रेटरिएट हाऊसान आपल्या कुशीक कित्याक लागून बसयला. हेजेर आयचे गोंयचे सीएमान इन्क्वायरी करपाक जाय. गोंयचो सीएम हो आमचो गोंयचो प्रजेचो राजा, तेणी आयज जे गजालींचेर कितें घडटा हेजी तेणी बेगींतल्या बेगीन शहनिशा करपाक जाय. आनी येयल्ले दिसाक तुमी सांगू नाका की आमचे गोंयचे लोक जनता भायर सरता. आयज एक पासून तुमी आमकां बंद करून घरान बसयलेले, एक पासून तुमी घरान रावपाचे. पूण तुझे आयज ते मायनिंग एरियेचे ट्रक जे चलतात हे कोणाक लागून चलतात? बाकीचे आमचे टॅक्सीवाले धंदो करतो आपलो, ट्रकवाल्यांको धंदो आसा, टॅक्सीवाल्यांक धंदो ना. आता खरोखरच गरज आसा पयशांची गरज, कोणाकडे पयशे ना. आमी डिमांड करता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष की कमीत कमी 5 ते 10 हजार रुपया प्रत्येक कुटुंबाक, आता कोणाक धंदो ना, रिक्षाकारांक, पायलटांक, टॅक्सीवाल्यांक, बारीक बारीक लोक धंदो करता न्हू, तांकां तुमी खंयच्या परिस्थितीन ह्या म्हयन्याच्या 15 दिसा भितर पयशे बेगींतल्या बेगीन तांकां हाडून दिवपाचे आनी तेच्यो गरज्यो ज्यो आसा न्हू तांकां आजपासून पावपाचे. आनी तोय बी आमी दुसरो एक डिमांड करता, जुनान इस्कॉला स्टार्ट जावपाची आसा. पेरंट्सा कडेन पयशे ना, खंयचेच पेरंट्सा कडेन पयशे ना. आतां तूं एडमिशन फी पयशे मागतलो, तांकां भरून दिवन सांगतले, नाल्यार तूं खंयचे तरी इस्कॉलांसून एक टिचर प्रोफेसर खंयच्या हितूनसून आज पेरंट्साक फोन येतले, तुमी बेगींतल्या बेगीन पयशे घेयात बरात, नाल्यार आमी तुमच्या भुरग्यांक एडमिशनाक दिवचे ना, एडमिशन करून दिवचे ना. पण एडमिशन हे पयशे सध्या कोणा कडेन ना. सरकारान स्वताहून तेंचे पयशे फारीक करपाचे आनी तांकां एडमिशन करून दिवपाचें मागता. आनी माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो डॉक्टर म्हणून आपल्या गोंयच्या जनतेक खबर आसा. आमकां सहज उलोवपाकूच जाय आनी उलयतले ते की लास्ट इयर तेणी बर्थडे सेलिब्रेट केल्लो. लास्ट इयर आख्या म्हापशेकारांक खबर आसा. आनी तेणी म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येवन आपूण स्टेटस्कोप कानाक लावन गोंयच्या जनतेक म्हापशांत तपासलेले. हे गोंयच्या सीएमाक खबर आसा. आनी सीएमान आपूण कोविड हॉस्पिटलान आपूण जो आयज किट घालता न्ही तशेंच कंटिन्युअस ते कोविड पेशंटा वांगडा रावपाचे, तांकांय तपासपाचे. कारण तूं डॉक्टर जर म्हणटा न्ही गोंयचो जनतेचो, तूं राजा आनी प्रजापती जर म्हणटा तूं व्हडलो न्ही, तर तेणी खंयच्या परिस्थितीन तो स्टेटस्कोप कोविड पेशंटाच्या हितून तूं वचपाचें आनी गोंयच्या जनतेचें तूं रक्षण करपाचें. डॉक्टर म्हटल्या उपरांत खंय तरी अशें करूं नाका की डॉक्टर म्हटल्या उपरांत तूं तुजी काळजी आसपाक जाय. डॉक्टर आमी देव म्हणून पळयतात ताका, डॉक्टराक ती देवाची भुमिका तुवें वाजोवपाची, देवाची भूमिका करपाची. तुमचे पॉलिटिक्स काडून सायडीक दवरपाचे. विश्वजीत आनी तुजे भितर झगडे जे आसा तुमचे मिटलेले आमी लोकांक सांगू नाका. तुमचे सचेत चालू उरतले. तुमच्या भितर जे ऑक्सिजन सिलिंडराचे जे 6.5 लाखाचे जे स्कॅम झालेले पळय ऑक्सिजन सिलिंडर फाटल्यान,
ते बेगीतले बेगीन गोयचे जनते समोर हाडपाचे खरे आहा की खोटे आहा ते आणि तूं अशें सांगू नाका ऑनरेबल कोर्टाचे तुम्ही कमिटी काढा आणि ऑनरेबल कोर्टाची सोपयात म्हणून ना गरज ना कारण तूं मिनिस्टर आसा तुजी जबाबदारी आहा आणि तूं बेगीतल्या बेगीन रिजायन जावपाचो ह्या पदारसून आणि बीजेपी सरकारान आमचे कडेन हे जमानावन संपपाचे आणि तुम्ही आयज घराक बसपाचे राष्ट्रपती राजवट गोंयांत लावपाची मागता तुम्ही आयज कंप्लीट फेल जाल्ले आसा तुम्ही गोयचे जनतेचे भुरग्यांक